सरकार तशेंच नुस्तेमारी खातें पारंपारीक नुस्तेमारांक सतयता। LED लायटी वापरून अजूनय बोटवाले नुस्तें मारता। तांचेर कोण कारवाय करना म्हण कागाळ पारंपारीक रापणकार करतात। पारंपारीक रापणकारांनी बिरेस्तारा नुस्तेमारी खात्यार मोर्चा काढलो। IDX गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। ऑफिसराचे रिपोर्ट येवपासून तो रावता तेजो म्हणल्यार डॅन ब्रेड काबार जालो आनी आमकां राखपा तेणी आमगे वेलसांव वास्को पुलीस फोर्स घायला। बोटकारांक धरपाक बोटकारांक पुलीस फोर्स घालना। आज LED लायटी तेंगेले आतां सगळे जनसेट बा सगळे बोन रेडी रामडी मामडी म्हणून रेडी आहाय त्या तेणें अजून इन्स्पेक्ट केलें ना। फक्त आमकां गरीब लोकांक आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅनांक सतायता फिशरी डिपार्टमेंट आनी सरकारूय सतायता। आज तर ते रिपोर्टा प्रमाणे आमकां रावपाक गरज ना। आमी आमी आमगेर स्टार्ट करताय फिशिंगा वचपाचें। कित्याक दोयर मातशें रफ आहा आमकां 2 मोटर लायच्या पडटाय कित्याक आमचे तरी एक इंजीन तरी बंद पडलें दुसरें आमकां सेफ्टी जाय। आमी फक्त 2 इंजीन लायता एक सेफ्टीक आमी दोनी इंजीन लायन आमी फिशींग कोनाय। आज बोट ओनरांचे तेंचे कांय एक्शन जायना कित्याक 650 तेंगेले हॉर्स पावर जालो। तांकां 650 हॉर्स पावर लावपाचें कसलें हेंच ना एवलो ना। दर्या आसतना ते दोळे दांपून ते आतां फिशरी डिपार्टमेंट चोयता। अजून पासून आमचे लाठी चार्ज केली आनी कितें केलें पूण तेणी अजून पासून ते इम्प्लिमेंट कांय केलें ना आनी अजून पासून एकूय बोट अरेस्ट केलें ना। अजून पासून ते इलिगल फिशींग चलयता बोट ओनरां गेले आनी आज बोट ओनर आहाय ते मिनी पर्सिंगान दोयरा नुस्तें माताय आनी आमी गिलनेटान नुस्तें माताय ट्रेडिशनल आहाय ते आनी आमी गिलनेटान माताय तांकां 2 मोटर लायत म्हूण ती आतां आमकां वास्को जेटीर वेलसांव फिशलँड हिंगा इसोरशी ते पुलीस फोर्स घालून ते आमकां हॅरसमेंट कोताय। तुमची डिमांड कितें? आमची डिमांड कितें जेन्ना तांकां जर बोटकारां जर हे भाशेन जर तांकां ते सपोर्ट कोताय जाल्यार आमकांय सपोर्ट कराय। आमी सदां 5 दीस पयले आमी सरकारा कडच्यान मागून येताले हे पाटी आमकां व्हडलें वॉर्निंग लेटर दिलें। डिप्युटी डायरेक्टर कितें सांगता आपूण चोयता तेगे येलेले पाटी चोयता। आतां तो म्हणटा आपले बेनावली कोलवा पळय तेगे सर्वे ऑफिसर आहा तेगे रिपोर्टा खंय रावता तेगे रिपोर्ट आतां म्हणल्यार 5 दीस काबार जातले आनी हें स्टार्ट जातलें फिशींग पूण तेजें एक्शन कांय ना। आमी म्हणून आतां एक्शन घे की तर आमी पडपा जाय आं तेजें एक्शन कांय ना। आनी आतां बोटी आतां दोनी सायडीन 2 रामडी मोताय आनी आमकां ट्रेडिशनल आनी उमकें सायजीचें जाळ भरपा जाय उमकें जाळ भरपा जाय हें आमी शिकोयताय। जेन्ना आमी नुस्तें मारपी आमी फिशरमॅन आमकां फक्त जाळ आमी मार्केटा आसूं हाडटाय आनी तेजें फॉर्मेट आमी तयार कोताय कशें नुस्तें धरपा जाय तें। बेश्टें जाळ वयलें आनी दोयरांक आयलें तेका नुस्तें मेळपाक नाका। जाळ आमचें फॉर्मेट तयार कोताय ते म्हणटा ह्या फॉर्मेटा तयार करपा जायना अशें करून जाळ तयार करपा जायना ही डिपार्टमेंट आमकां मांदार कोता। म्हणटा बेश्टें हितूसान मार्केटासून जाळ हाडलें दोयरांक घेवन गेलें तें नुस्तें मेळपा नाका तेका। बोट ओनराच्यान कितली फॉर्मेट करूंक जाताय तांकां इसणा रामणी कोताय ते ताल्ले रामणी कोताय ते सोलारा रामणी कोताय ते आनी दोनी सायडीन 2 रामणी मोताय।